नमस्कारू. हांव विया दशकावत. हांव कॅनडा हायस्कूल CBSEचे एका क्लासांतू शिकतास. हांव आज तुमकां भीष्म प्रतीकने एक काणी सांगता. शांतनु म्हणून हस्तिनापुराचे राय आशिल्लो. ताणें एक दिवस शिकार करूं वतना न्हंयतली लागीं उदक पिवचें वतना ताणें एक भारी चंद शेल्ली पळयलें. शांतनुक तेका वेल मोग येता. शांतनु म्हणटा, तूं म्हाका व्हडलीक जेत्ता काय म्हूण निमगिता. ती म्हणटा, हांव तुका व्हडलीक जेत्ता, मात हांव कसन केल्यारी तूं म्हाका प्रश्न करचे नज म्हूण सांगता. शांतनु एक तेका डोरेशन करनाशी जायत म्हूण तिका मने व्हरून व्हडलीक जेत्ता. ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर तांकां चेडूं जाता. तीन त्या चेडा व्हरून उदका भितर हाणून झुश मारलें. शांतनुक त्या पळोवन मस्त बेजार जाता. ताणें तें खूब तोरसून घेतलें. तशी तांकां 6 चेडूं जाता. तावे काडून उदका भितर घालून झुश मारता. 8 चेडूं जाता. तावे उदका भितर घालची मारतना शांतनु खूब तोरसून घेयनाशी तिका हात धरता आनी मारता. हे कसन करतास तूं? जल्ला जल्ला कोणी उदके भितर घालून झुश मारता वे? तुका पाप लागता म्हूण सांगता. ती मारता, राया हांव तुका म्हणलां, हांव कसन केल्यारी तूं म्हाका प्रश्न करचे नज. आज तूं म्हाका तरचिल्या निमित्त हांव आज तुका सोडूचे दिवस आयले. वर्ष पशी फुडें हांव विता केलेलें म्हूण तुका कारण सांगता. म्हगेलें नांव गंगे. वशिष्ठ ऋषीले आश्रमांत एक चंद गाय आशिल्लें. ते गाया नांव नंदीन म्हणके. देवलोकाचे 7 वासुतांनी प्रभास ते मेळून ते गाय कमता. वशिष्ठ ऋषीक दिव्य शक्तीन कोरून तांकां शाप दिता. ते शाप कसन म्हळ्यारी, तुम्ही भूलोक वचून मनुष्य जन्म घेवका म्हूण सांगता. तांणी चुकी जाल्ले म्हूण वशिश्ठार पांय धरता. वशिश्ठ तांकां सीदा गंगेले पेटयता. गंगे मारता, जायत हांव तुमकां आजी सकडेक मुक्ती दिता. हांव पळयलें 7 चेडूं वतानी तांणी वासुत्तांनी तांगेले स्वर्ग गेल्ली. 8 चेडूं ह्यो प्रभासू. राया आज तूं म्हाका तरचिल्या निमित्त ह्यो आनी मुखारी भूलोकांत आसता जाल्यारी हांव ताका म्हगेलो व्हरून ताका शास्त्र शिकून विद्या बुद्धी पुरा शिकून तुका अपस हाडून दिता म्हूण सांगता. हागेलें नांव देवव्रत. तिणें त्या चेडाक तिगेलें घरा हाडून हाडटा. तो ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर तो होर जाता. तिणें देवव्रताक विद्या बुद्धी शिकून शास्त्र शिकून शांतनु अपस हाडून दिता. शांतनु म्हणटा, ताका पुत्ता पळोवन खुशी जाता. शांतनु म्हणटा, पुथोर जाल्लो म्हूण सांगता. ताणें ताका अरमने हारून हस्तिनापुरा सिंहासना बैसून युवराज घोषणे करून युवराज पट्टाभिषेक करून करता. शांतनु म्हणटा जो नासता. शांतनु यमुना न्हंयचे लागीं भोंवच्या वतना ताणें एक मंगराची चेली पळयलें. तिणें जनाक दोनी बसून एकड चुकून तिकड चुकून एकड वरची काम करता. शांतनु तिगेले दोनी बसतना तिगेल्या अंगाक मस्त पंबूळके. शांतनु म्हणटा, तुगेलें नांव कसलें म्हूण निमगिता. ती म्हणटा, म्हगेलें नांव सत्यवती. म्हगेल्या अण्णालें नांव दाशरथ म्हूण सांगता. तूं
वळडीक जत्तव्या म्हूण शांतनु निमगिता. ती सांगता हांव तुका वळडीक जेवचेक इश्टस मात तुमगेले अन्न लग्गी निमगी म्हूण सांगता. शांतनु सीदा येवन दाशरथ तेले मारता आनी सांगता तू तुगल धुवेक म्हाका वळडी कोन्न दितव्या म्हूण निमगिता. तो सांगता जायत मिगल एक सांगिला आयक. सत्यवती जल्लाल चलडाक हस्तिनापुर राय केल्यारी माता मिगल धुवेक तुका वळडी कोन्न दिता नाजाल्यार दीना म्हूण सांगता. शांतनु चिंती जाता. ಈತ ಮಳರ್ತಾಣೆ ದೇವ್ರತ ಕೋನ್ ಜಲನವೆ ತ ಕಾಚಿ ತ ಅರಮನೆ ಓಚುನು ಚಿಂತೆ असता. देवव्रत म्हणता हाना तू इता मस्त बेजारस निमगिता. शांतनु सांगता काय ना रे पुत्ता. देवव्रत सीदा उठून शांतनु सारतेलेत्ता आणि म्हणता तू तक पूरा विषय कळता आणि सांगता. देवव्रत सीदा येऊन दाशरथ येता आणि म्हणता तू मिगलन्नाक तुगले धुवेक मिगलन्नाक वळडी कोन्न दिवका म्हूण सांगता. दाशरथ म्हणता हांव तुगेलो नेले सांगला. सत्यवती जल्लाल चलडाक हस्तिनापुर राय केल्यारी मार मिगल धुवेक तुगेलन्नाक वळडी कोन्न दिता नाजाल्यार दीना म्हूण सांगता. देवव्रत मरता जायत हांव आनी प्रत्येक सांगता. ताका सन्मलारी हांव आनी मुखारी मोरताय हस्तिनापुर सिंहासनान तू भयसाना म्हूण सांगता. देवव्रत मरता जायतलारी पाय तू वळडी कोन्न तुगल चेडू हस्तिनापुर वंट्रेल्यार हांव कसन करचे म्हूण सांगता. देवव्रत मरता जायत हांव आनी पिकनिक घेता. ताका सन्मलारी भूमी आनी सूर्य साक्षी जावन एक पिकनिक घेता. ताका सन्मलारी हांव आनी मुखारी मोरताय वळडीक जायना. हांव आनी मुखारी ब्रह्मचारी जावन आसता म्हूण सांगता. दाशरथ तप्पून तिगल थगेल धुवेक देवव्रत लुटपाक येता. देवव्रत हाण ती करमणे हाडून मरता आना पळ हांव सत्यवतीक तुका वळडी करू हाडला पडना म्हूण सांगता. शांतनु पुत्ताले प्रत्येकने ऐकून बेजार जाता आणि म्हणता पुत्ता आनी मुखार तुगेल नांव देवव्रत न्हय आनी मुखार तुगेल नांव भीष्म. तू केल्यार प्रत्येकने भीष्म प्रत्येकने आनी हांव एक तुका इच्छा म्हणे वर दिता. ताका सन्मलारी तू केदार निश्ठ आसले तेदार मरत. हाँ काणी मुखार जाल्यार कुरुक्षेत्र युद्धाक नांदी जाल्या. धन्यवाद. सगळ्यांके नमस्कारू. हांव श्रीकांत पै आज महाभारतातून एक सान काणी सांगता. हस्तिनापूर म्हणल्यार गांवांत तू पांडू चक्रवर्त्यान धृतराष्ट्र म्हणल्यार दोन बाबा आशिल्लींची. पांडूक 5 जण चेडू आनी धृतराष्ट्राक 100 जण चेडू. पांडूल चेडूआक पांडव म्हूण आपयत आशिल्लींची आनी धृतराष्ट्राल चेडूआक कौरव म्हूण आपयत आशिल्लींची. पांडूल चेडूआ नांव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल आनी सहदेव. युधिष्ठिराक धर्मराय म्हूण आपयत आशिल्लींची. कसल्या म्हणल्यार तो सदा धर्म पालन करता आशिल्लो. हस्तिनापूर राज्या खातीर पांडवाल आनी कौरवाल लढाय जाता. पांडव राज्य सोडून गांवा भायर घर करून राबतांची. त्या कालार चढावत जना नौच्या न्हंयतल्या वच्चा. एक दिवस न्हंयतल्या वतना धर्मराय सोडून वरलाल 4 बाबावाक एक रुखार आंबो दिसता.
तांणी आंब काडूक रुखाले धांवन वतांची. जेल्लारी सकयल अशी लांब्या गेल्लो वयर वचून तांगेल हाता मेळ्ळो. तेदना तांकां कोप येता. तांणी तांगेल शक्ती प्रयोग करून आंब काडया म्हूण लेखतांची. इतली भितरी ते धर्मराय येवन पावता. तेदना वयर अशी लांब्या गेल्लो सकयल येवन तागेल हाता मेळटा. धर्मरायाक या पळोवन आश्चर्य जाता. इत्या म्हणल्यारी त्या आंब जेवची समय न्ही. तो आंब्याक प्रार्थना करता, तूं कोण म्हूण म्हाका सांग. त्या आंब्या तुकून एक सोल म्हणटा, हांव एक ऋषील तपस्याचें फल. कोण सदा धर्म पालन करतांची हांव तांकां मेळटा. धर्मो रक्षति रक्षितः म्हूण त्या सोल जपता. मिगेल काणांक समाप्त जाता. ह्या काणयान तूं कोलशे विशय कसो म्हणल्यारी आमी धर्मा रक्षण केल्यारी आमकां धर्म रक्षण करता. धन्यवाद. मिगेल नाव कार्तिक हेगडे. मिगेल काणी ऐकायाती. एक बाकासुरा मोरोज काणी. अज्ञातवास वेळेरी एकचक्र म्हूण एक गांवांतू कुंती आनी पांडव तांणी एक ब्राह्मणाल घरा वास्तव्य आशिल्ले. तांणी भिक्षाटन करून पोट भरचें. एक दीस कुंती ब्राह्मणाल बायल रडची पळोवन तिगेले वचून रडचें कारण निमगिता. तेदन ब्राह्मणाल बायल सांगता, गांवा भायरी पर्वता मागशी बकासूर म्हूण एक राक्षस आसा. तो फुडें दिसय गांवां येवन मेळमेळाल जनांक धरून खात आशिल्लो. जनांक करची म्हूण कळनाशी तागेले ओपंद केल्ले. त्या ओपंदा प्रकार सरहदी प्रकार दिसय एक घरा दाखोवन एक गाडींतू शीत खाण दोनी बैलू आनी एक मनीस पेटोवका. फल्लां आमगेल घरा सरहदी. म्हाका खंयचो एकलो पुतू ताका पेटयला म्हाका कोणें ना म्हूण हांव रडता म्हूण सांगता. तेदां कुंती म्हणटा, तूं रोवं नाका. म्हाका 5 चेडूं वर्सांची. हांव म्हगेल पुताक पेटयता म्हूण सांगता. आनी वचून भिमाल्या पुरो विशय सांगता. हेर दीस सकाळीं भीम गाडयेर बसून राक्षसान आशिल्ले कडेन वता. आनी गाडयेर आशिल्लें पुरे खाण जेवण खाता. भुक्यान आशिल्ले बकासूर हें पळोवन ताका एक गुद्दू मारता. तेदना भीम पुरे खाण जेवण खावन तागेले युद्ध करून ताका मारून काडून तागेले देह काडून गांवा भितर हाण घालता. जान पुरे हें पळोवन कुशेर नांताची. धन्यवाद. हांव महिमा. हांव एक काणी सांगता, ऐकयाची. कर्णाला उदारगण. एक वेळा कृष्ण आनी अर्जुन दोग जणे उलोवन बसून आसताची. कृष्ण कर्णाला उदार गुण होगळसीत आशिल्लो. तेदना अर्जुन सांगता, हे कृष्णा, धर्मरायल तितले उदारी कोणेय ना. जाल्यारी तूं कर्णाक मस्त होगळसीतस मू. तेदना कृष्ण कसने उलयनाशी सीदा थंय दुखून वता. केलो दीस नंतर कृष्ण आनी अर्जुन ब्राह्मणाल वेस घालून धर्मरायाला आस्थाना येताची. धर्मरायू तांकां पळयले तशी प्रितीन स्वागत करून तांणी आयिल्लें कारण कसने म्हूण निमगिता. तेदना कृष्ण सांगता, आमकां सुकील कांदा राखडा कोडूंक जाय आशिल्ले. ह्या विशयारी तूं आमकां सहाय करचें पुरो म्हणल्यार लाशेरी हांगा येयले ती म्हूण सांगता. तेदना पावसाट जावन आशिल्लें देखून खंय सुकील कांदा राखडा कोडूंक मेळना म्हूण धर्मराय गोत्त आसता.
जलरी तो तगला सेवकांक पोनू सुकीलगंधा रकड़ा कुड़को हड़ची वरी आज्ञ करता तगल सेवक वचुनो अपास खाली तने तची तदना धर्मरायु त्या ब्राह्मणांक सांगता अत पावसात जावनाशिल दिकोनो कई सुकीलगंधा रकड़ा कुड़कू मेळना ह्या विषयारी विंगड कसने वस्तू दिवन तुमक तृप्ती करत्व्या म्हण निमगीता तदना कृष्ण सांगता आमक सुकीलगंधा रकड़ा कुडक शिवाय विंगड कंचाचे अगत्य ना अगत्य असताना अनेक वेळा एत्ताची म्हण सांगून तैदुकून सीधा वत्ताची तैदुकून सीधा कळणाला असताना येवन कळणा कुलेसताची कळणो तांक प्रीतीन स्वागत कोरनो उपचार कोरनो तन्नी आयला कारण कसना म्हण निमगीता तदना कृष्णो धर्मरायाला निमगिलवरी कर्णाला निमगीता कर्णाक ತಂಗೆಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳ್ಳಿ ಕೂಡಲೇ ತಗೆಲ ಬಿಲ್ಲಾಕ ಬಾಣ್ ಸೇರ್ಸೋನು तगल आस्थाना आसिल पूरे गंधाची वस्तू कुडकी करून घालता गंधाची राशी कुडक्या कृष्णाला हेदुरान घालता कृष्ण निमगीता ए राया तू इथे इतला अमूल्य वस्तू पुरे कुडकी करून घालल्या तदाना कर्ण सांगता आता पावसात जावनाशिल दिकोनो कई सुकेल गंधा रकड़ा कुडकू मेळना तशी दिकोनो मक्का विंगड वाट दिसनशी ह्या पुरे वस्तू कुडकी करून घालल्या हांव ह्या अपास कोरे येता जलरी आयला तिंक खाली आत्तान पेटोच म्हळरी म्हाका मस्त दुःख विशय म्हणो कर्णो ब्राह्मणांक सांगता हांव ह्या रकड़ा कुडक पुराय मिगल सेवकाल हातांत पेटोवन दिता तुम्ही मुखारसी येती म्हणो कर्ण ब्राह्मणांक पांय पडता कर्णाला उदारते पळोवन अर्जुन सांगता वै कृष्णा धर्मरायालके कर्णाला उदारते चढ तकाच कर्ण अपोच दानशूर कर्ण धन्यवाद मिगेल नाव ऐश्वर्या पै आज हांव तुमकां महाभारतांतूल एक सान काणी सांगता आयक्यांची कुंतीक 5 जण चेडूं तांकां पंचपांडव म्हूण आपयतांची तांतूल मालगडो धर्मरायू धोनीचो भीमू तिन्नीचो अर्जुनू चारीच्यांनी पंचाचे नकुल आनी सहदेवू तांतू धर्मरायू धर्म निष्ठे आनी सत्याक नाव पाविलो भीमू भारी शक्तिशाली आनी रांदप खावच्याक भारी हुशारू अर्जुनू बिल्विद्येक भारी बुद्धोंतू नकुल आनी सहदेवू अश्वांक पलगसुच्याक नाव पाविले तांतू भीमाले उपवासा काणी सांगता हांव तुमकां भीमू भारी चंदू आम्ही पुरा एकादशी उपास धरतांची तशी भीमाकय उपास धरका म्हूण आश आशिल्ले जाल्यार ताका उपास धरू जायनी इता म्हळ्यार ताका तोंड बांदून बैसू जायना पोट्टा बुकेन तरसूचे जायना ताका तो कृष्णाला निमगीता वैऱ्या कृष्णा म्हाका उपास धरू जायना इता म्हळ्यार म्हाका मस्त आशा आशिल्ली रे उपास धरूक जाल्यार म्हाका उपास धरू जायना इता म्हळ्यार तोंड बांदून बैसू जायना ताजे फुडें पोट्टा बूक तरसूचे जायना रे पोट्टा भितर विंदूर दवलल म्हण कितें जाता ताका हांव कसो करचें म्हूण ताका कृष्ण सांगता अन्न खाल्यारी उपास जायना अन्न आशिल्लें भिन्न करून खाल्यारी उपास जाता म्हूण ह्या आयकून भीमा भारी खुशी जाता आनी भीम सांगता घरा वचून हेर दीस कशी एकादशी पळय उपास जावन पळया म्हूण ताका हेर दिसू अन्न आशिल्लें भिन्न करून ताजे खट्ट पुरा नमने तरकर घालून गजबजो पंचागर शेप राखून खाता आनी इतले व्हड तांब्यांतू गटगटी दूद पितरी म्हूण एक देंक करता आनी सांगता मिगेल एकादशी उपास जाल्ले म्हणून आमी पुरा जाणय तशी नवे उपास धरू जायना
आम्ही पुराजवणई एकादशी म्हळ्यारी आषाढ एकादशीक भीमा लोडगा साकितिरी उपास धरचे. आम्ही एकादशी वेळारी कोट्टो पुराणमने तरकर घालून गजबजो आणि पणसागोरशे कोण खातांची हक्का भीमन उपवास म्हणतांची. धन्यवाद. यूथ ऑफ GSB म्हाका काणी सांगू अवकाश दिलेलो यूथ ऑफ GSBंक हांव मस्त धन्यवाद म्हणटा. नमस्कार, मिगेल नाव रचित नायक. आज हांव कृष्णा आनी सुदामा काणी सांगता. सुदामा म्हणून एक दुर्बल ब्राह्मण आशिल्लो. कृष्ण गुरुकुलांत शिकतना सुदामा दोस्ती जाल्ले. तांची प्रिती दोस्ती आशिल्ली ती आनी तांणी गम्मत केल्ले. मस्त वरस जाल्ले. कृष्ण द्वारका राय जाल्लो. जल्लारी सुदामा ज्ञानी जल्लारी दुर्बल जावन आसता. एक झोंपडींतू तागेल बायल आनी मस्त चेडवां वाटू आसता. तागेल बायल सांगता, म्हाका म्हगेल चेडवां परिस्थिती पळोवची जायना. तुम केन्नाय सांगता कृष्ण बार दयाळू म्हणून तो आमकां खंडीत सहाय करतालो. सुदामाक संकोच येता. कृष्णा लागीं सहाय कशें मागुचें. आतां तो एक व्हड रायो म्हगेल गुर्तू मेळची ना. ताका कुटुंबा खातीर तो द्वारका वता. तो द्वारका वतना सुदामाल बायल सांगता, बरे हातान तूं वचूं नाका. कृष्णाल प्रिती पोव गे वरी. सुदामाल बायल पोव पोटली करून दिता आनी तो व्हरता. राजमहल पळोवन सुदामाक बरी खुशी जाता. आनी भायर द्वारपालक आशिल्ली ती तांणी सुदामाक भितर वचूं सोडली. सुदामा सांगता, हांव कृष्णाले बालमित्र. हांव दूर चुकून आयला. म्हाका एक पाटी कृष्णाक मेळूं सोडी. द्वारपालक हसता ती. हा हा हा. हें सकड कृष्णा पळयता. धांवन येवन कृष्णा सुदामाक फटोवन धरता आनी राजमहल व्हरता. हातपाय धुवन कृष्णा सुदामाक लायक रंदा दिवन मागीर तांणी उलयता आशिल्ली ती. कृष्णा सुदामाल हाता तुकून पोवाच पोटली पळयता आनी सांगता, सुदामा तूं इतले वर्सां नंतर म्हाका मेलूं आयला. तूं कोण हाल म्हाका. सुदामा सांगता, हांव तुका दिवचेक कणे हा आनी. कृष्णा मागीर सुदामाक बेजार जाता आनी कृष्णा तागेल हाता तुकून फोवाच पोटली घेता आनी खाता. इतले रुची फोव हांव केन्नाय खायनी. सुदामा आयकून बारी खुशी जाता आनी तांणी उलयता आशिल्ली ती. सुदामा कृष्णाक विदाय सांगता आनी सुदामा तागेल घरा वता. सुदामा घरा वतना पळयल्यार कळ्ळें झोंपडी ना, एक व्हड महल. मागीर तो सांगता, हें कोणाल घर हें. हें म्हगेल घर न्ही. हांव पळयता कोणाल घर हें. मागीर तो वता. तो पळयता चेडवांनी तांणी लायक वस्त्र आनी आभरणां घालून आशिल्लीं ती आनी तांणी गम्मत तयारी केलता आसता ती. आनी कृष्णाले चमत्कार सुदामाक कळ्ळे आनी तागेल मनान तूं कृष्णाक सांगता धन्यवाद आनी तांणी खुशीर आसता ती. हे काणी तूं नीट कसं म्हणल्यारी आमी सुदामा आनी कृष्णा वरी आसका. ऊंच आनी नीच, श्रीमंत आनी दुर्बल ना भेदभाव करूनच आमी प्रितीन आसका. धन्यवाद. मिगेल नाव रमिता. ह्या चित्र पळोवन मिगेल मनांत एक प्रश्न आयला. कृष्ण म्हळ्यार देव जाल्यार तो कित्याक रथ चलयता असं म्हूण पळया. हाजे मागचीच काणी हांव तुमकां सांगू आयला. कौरव आनी पांडवाल मध्ये युद्ध निर्धार जाल्ले. तशें जावन दुर्योधन आनी अर्जुन कृष्णा मेळच्या येतांची. दुर्योधन सुरवे येता.
कृष्ण ಸ್ವಲ್ಪ वेळान येतना कृष्ण निधन असतं तशी जाऊन दुर्योधन कृष्णाला खुर्चीवर माथ्यालागी राखून बसता. अर्जुन कृष्णाला चरणालागी राखून रबता. कृष्ण डोळ सोडताना सुर्वे अर्जुनाक पळयता. नंतर मक्षिगून दुर्योधनाक पळयता. दोग्गो लोकां निमगी थांग आयले कारण कसं नाही म्हणून. तद्न अर्जुन सुर्वे येऊन सांगता, हे माधवा, कौरव आणि पांडवाल मध्ये युद्ध निर्धार झालाय, मग तुगल सहाय जाऊ का म्हणून अर्जुन मागता. तन दुर्योधन सांगता, हावे तुगल सहाय निमगुचा क आयला जाल्यार हाव अर्जुनापाशी सुर्वे आयला, तशी जाऊ मग सुर्वे अवकाश देऊ का म्हणून दुर्योधन को पार सांगता. तद्न कृष्ण सांगता, पळ दुर्योधना, तू सुर्वे येवनासच्या पुर जाल्यार हाव अर्जुनाक सुर्वे पळयलेले ते मात्र नाही, तो तुगल ढाकळ भाव, तशी जाऊन ताक सुर्वे अवकाश दिव का. अर्जुना, तुक कसन सहाय जाई म्हण कृष्ण निमगिता. तद्न अर्जुन सांगता, मग तू जाय श्री कृष्ण. तद्न कृष्ण सांगता, पळ अर्जुना, अव युद्ध नि करना, अस्त्र नि शस्त्र धरना, तुगल सारथी जाऊन मात्रता त्यावाड नाही वे की मिगल हॉर्ड सैन्य जाय आलोचन कोरनु सांग मक्का. तद्ना अर्जुन सांगता, मग तू जय श्री कृष्ण, तू देव, तू सर्वंतर्यामी, देव मग खंडित रक्षण करतला आणि जय हाडून दितला म्हणून खडा खंडित जाऊन अर्जुन सांगता. दुर्योधनाक हे ऐकून भारी खुशी जाता आणि लागते कृष्ण 1 लाख घेऊन कसं जातला जाल्यार तागेल हॉर्ड सैन्य घेऊन मस्त उपयोग जातला. हे लेकून खुशेर वता. युद्धांतू पांडवाल जय जाता. आम्ही कसन काणी दुखून शिकचे मळरी देवाल अनुग्रहानानी मनुष्याल प्रयत्नानं चांग फल मेळचे खंडित, तशीच धर्मनी न्याय अशेल कडेन जय मेळचे खंडित. धन्यवाद. सगळ्यांक नमस्कार. हांव प्रशांत भट म्हणून कॅनरा कॉलेजात वर्क करता आसा. हांव यूथ ऑफ GSP कंग्रॅच्युलेशन सांगच्या इश्ट पावता. हे मेगेल काणी म्हणलें लायक इनोवेटीव आयडियाजांनी हाडला. सो ऑलरेडी फर्स्ट राउंडान तू मस्त चेडवान पार्टिसिपेट करून सेकेंड राउंडांत आयल्यांची आनी तू पौराणिक काणी तसले महाभारत तसले काणी सिलेक्ट केला. सो आतां ऑलरेडी त्यांनी तांगेले घर कडेन आजो बापा मामा मालेगी काणी शिकून आयल्या म्हणून लेखता आसा. सो अशीच हे हांगेल प्रोग्राम मुखार सो आनी काही मस्त प्रोग्रामांनी करूंच म्हणून हांव तांगेले रिक्वेस्ट करता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.